This is completely undemocratic. We highlighted that, and we asked also for a special session on Madai. This is the need of the hour. And private members, they should continue. Everyone's demand was with that. But let us see, the hukumshai chalta in Sarkarachi. That is very bad. That is completely unparliamentary. So this entire BSc meeting, you can say is a face wash. करपा जाय म्हूण करता तेमी तेंगे घातले लेजिस्लेटिव्ह बिझनेस कितें आहा तें घातले आनी हेर सगळें घातलें आनी सोडलें. आमगे वॉयस जो आमगे डिमांड जो ते डिमांडाक कांयच व्हॅल्यू ना. बीएससी मिटिंगेन सरकार फोटिंगपणां कशी करता ती आमी एक्सपोज केल्या. आमी थंय वोटींग मागले फॉर प्रायवेट मेंबर डे. कायदो असो सांगता की प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो सॅक्रोसॅक्ट. गव्हर्मेंट बिझनेस प्रायवेट मेंबर बिझनेस टेक्स प्रेसिडंट ओवर गव्हर्मेंट बिझनेस. अशें आसून पसून प्रायवेट मेंबर डे दिवपाक सरकार तयार ना. प्रायवेट मेंबर डे जो आसा शुक्रार तेंचा म्हादयक दवरना. हें आमी लास्ट सांगलें ताका अंडर रूल 61. रूल 61 प्रमाणे आमी 3 जाण जर मागले जाल्यार दे कॅन गिवन, बट दे डीड नॉट एग्री टू दीस. ते फूल दादागिरी करतात ते आनी दे बुलडोज इट अँड द लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी डजंट वॉन्ट टू वर्क. सरकारान आपली बाजू मांडली. 4 दिसाची असेंब्ली आमी कापूंक ना. असेंब्ली पुरा 4 दिसाची आहा. गव्हर्नर एड्रेस जाल्या उपरांत बाय रूल तुमकांय खबर आहा 3 दीस असेंब्ली चलता. ओके, गव्हर्नर एड्रेस पयलीं 1 दीस कांयच नासता, ते दिसा कांय ना. मागीर 3 दीस एक्चुअली बाय रूल 3 दीस तेजेर डिस्कशन करपाक आमी 3 दीस दवरलेली तशी. आनी फुडलो बिझनेसूच ना आनी कसो बेश्टोच वाडयतले ते. फुडली जी आसा पळय वोट ऑन अकावंट घेतली जाल्यार ती 4 दिसांतली मागीर 21 दीस जातली परत. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस.